सांग्यार सडो आशिल्ल्या वाठारात आयआयटी प्रकल्प येतलो। कोणाची शेतां भाटां तशेंच पिकावळी सकयल आशिल्ल्या जमनीत आयआयटी उबारचे नात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। जी बरी व्यवस्थित जी लँड आसा जी परफेक्टली ज्या जाग्यार कोणाची शेती भाती माड ना, ज्या जाग्यार फॉरेस्ट ना, ज्या जाग्याचेर हिल्स ना, कटिंग करपाक पडचें ना, अशी एक प्लेन सरफेस आमकां पळोवपाक जाय जी जमीन गेले ते 40-50 वर्सां कसलेच तरेचें प्रोडक्शन ना। कळ्ळें न्ही, तातूंत माड नासतले, माडयो नासतल्यो, तातूंत भितर शेत नासतलें, काजी नासतल्यो, बाकीचे अशे लँड आमी पळयले। हातूंत भितर आतां टॅक्निकल टीम येतली, दे वील गिव अ नॉट दॅट दीस इज अ परफेक्ट हें सरकार जे जमीन हँडओवर आयआयटी कडेन दिली, मागीर तांचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो। सो हो आतां स्पीडअप जातलो प्रोसेस, स्पीडअप जातलो। दक्षिण गोंयचो खासदार आसून एकदांय सांगे मतदारसंघात फावट मारूंक नाशिल्लो खासदार फ्रांसीस सार्दिना आयआयटी पिकावळीच्या जमनीत येता अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला। ग्रामसभेनूय तेका ग्रीन सिग्नल दिला। पळयात लोक जे बोवाळ घालता पळय की आमी ओपोज करतले, तुमी कित्याक ओपोज करतले? जेन्ना फूल आमचे 7 पंचायती सांगे मतदारसंघांतल्यो किंवा केपें मतदारसंघांतले वा केपें तालुक्यांतल्यो सगळ्यांक जर आयआयटी जाय जाल्यार तुमी हांगा तालिगांवच्यान, पणजेच्यान आनी फोंडेच्यान आनी खंयच्या सत्तरीच्यान कित्याक वतात? आमकां विचारा न्ही आमकां कितें जाय तें। आतां सार्दिना सारको मनीस एमपी जावन त्या गांवांत भितर 5 वर्सांक पांय दवरना आनी ताच्या सुपीक तकलेंतल्यान अशी उतर येता की सुपीक जमीन म्हणून। सुपीक जमीन जाल्यार तेन्ना केन्नाय वचून तूं पळय आनी लाय मरती, तुका निवडून दिल्लो आसा ती सुपीक जमीन कल्टिवेशना हाड। म्हणजे आतां तांचे तकल्योय सुपीक जावपाक लागले आसात। आयआयटी प्रकल्पाक कांय जाण बेटोच विरोध करतात। आयआयटी गोंयांत जावपाकूच जाय हांव ह्या मताचो अशें मंत्री सुभाष म्हणटा। वेन इट कम्स प्रॅक्टिकली आय वील फेस इट। हांव म्हजे खंयचेय प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही ते कोणाच्या हांच्या धमकेक घालून लावून वचना आनी तांकां जर जाय न्ही जाल्यार लोक कितें आसा ते आन्सर करतले। कळ्ळें न्ही, लोकांनी डिसायड केल्लें आसा कोण कितें करपाचें आसा पळय न्ही ते लोक डिसायड करतले। आनी तुमी हो अजेंडा घेवनूच इलेक्शनाक गेल्ले न्ही आयआयटी जाय? हांवें अजेंडा घेवन हांव इलेक्शनाक गेल्लो आसा। इट इज नॉट ओन्ली ऑन दीस सायड। वेन इट वॉज मावलिंगे यू वील फायंड मल्टिपल डिबेट्स ऑन आयआयटी। मावलिंगे जावं सत्तरी बी गेलो तेन्ना म्हजे कितलेश्योच डिबेट जाले की आयआयटी गोंयांत भितर जाय म्हणून। वेन इट वॉज इन लोलये म्हजे डिबेट जाल्ले आसात की आयआयटी गोंयांत भितर जाय म्हणून। इट इज नॉट ओन्ली बिकॉज इट इज कमिंग ऑर आय एम प्रपोजींग इट। माय फॉर लास्ट म्हणजे 4-5 वर्सां म्हजो स्टँड आसा आयआयटी खंय तरी जावपाक जाय। अँड फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय विलेज। इट इज नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, इट इज ॲट माय विलेज। सो तुमचोय गांव तोच? म्हजो गांव म्हणजे आतां तरी ती रिवणा प्रॅक्टिकली रिवण मतदारसंघ जालो जाल्यार म्हजें घर कावरे पंचायती भितर। म्हज्या घरा कडच्यान एन्सेस्ट्रल घरा कडच्यान 2 किलोमिटराचें आसा। खुबश्या लोकांनी म्हणलें तेन्ना आयआयटी जर इतकी बरी जाल्यार तुज्या घरा कडेन व्हर म्हणून। सो म्हणजे फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय प्लेस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।